भारतीय जनता पार्टीचे बुदवंत आसात कांय, जे इतिहास वाचनासतना कांय गजाली सांगतात. आता ते भाशे उलयतात की ना 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 देवळां म्हणजे हाजो अर्थ असो की जो 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 त्या काळांतलें दायज आसा, हिस्टॉरिकल ऑर आर्किओलॉजिकल हेरिटेज आसा, ती सांबाळपाची भास तो उलयता. तर ती भास उलोवची. फक्त देवळां म्हणटा तीच हेरिटेज, आनीक हेरिटेज ना. देवळां आशिल्लीं, मशिदी आशिल्ल्यो, किल्ले आशिल्ले, चर्ची बांदिल्ल्यो, मोठ्यो चर्ची मोडिल्ल्यो पडिल्ल्यो आसात. व्हडले गोंयांत 2 हातकात्रे खांबे आशिल्ले, तातूंतलो फक्त एकूच आसा आनी तोय लटलट्टा केन्ना पडत तें सांगूंक जायना. ही हेरिटेज न्हय. हिजो उल्लेख कित्याक जायना? अज्ञान आसूं येता. पूण अशी भाशा उलयता आसतना जर तुमकां आर्किओलॉजिकल हेरिटेज आमची सांबाळून दवरपाची आसा, तें दायज जर सांबाळून दवरपाचें आसा, तर दायज सांबाळून दवरपाक आपूण हें करतलो अशी कित्याक भाशा जायना? ही भाशा जावपाची गरज आसा. कित्याक दायज सांबाळून दवरपाक कोणाचोच विरोध ना, पूण फक्त देवळांचो उल्लेख करून बाकी सगळें दायज कुशीन उडोवप हें सारकें जायना. आतां किल्ले आसात त्या काळांतले, जांचे कडेन सामकें दुर्लक्ष जाल्लें आसा. आमी फक्त 2 किल्ल्यांचेरूच नदर दवरल्या, एक आग्वादचो आनी दुसरो रेशमागचो. असोळणेच्या किल्ल्यांत कुंकळ्ळेच्या बंडांतल्या 14 फुडाऱ्यांक मारिल्ले जिते. कितें केलां थंय सरकारान? केलां तांचें स्मारक? सांबाळून दवरलां तें दायज? काब दो राम किल्लो आसा, तोय तसोच दुर्लक्ष जावन पडिल्लो आसा. ताजे कडेन सामकी आडनदर सरकाराची आज पर्यंत. कशेंय जावं, आतां तुमकां सुचलं न्ही दायज सांबाळून दवरपाचें, सांबाळून दवरात. तातूंत देवळां येतलीं, सगळीं न्हय. पुर्तुगेजान जीं देवळां मोडलीं तांचो आंकडो पळयत जाल्यार कांय देवळांचेर आज इगर्जी उबी आसात. कांय सुवातींचेर आज कांय ना. कित्याक देवळां 2 तरांची आशिल्लीं. देवळां थोडीं मोठीं आशिल्लीं, बरी सुंदर दिसपा सारकीं आशिल्लीं, आनी देवळां सादीं आशिल्लीं, देवळ्योय आशिल्ल्यो तातूंत भितर. तांचे सुवाती पसून आज मेळप कठीण अशी परिस्थिती आसा. पूण कांय हरकत ना. जे अवशेश मेळटात ते सांबाळून दवरचे, ते विशीं कांय वाद ना. पूण तातूंत भितर फक्त देवळां न्हय, मेळटात ते देवळांचे अवशेश अवश्य सांबाळात, मशिदींचेय अवशेश सांबाळात, आनी ते आसात. आजूय व्हडले गोंयांत एक सुवात आसा जो मुसलमान लोक दर्गा म्हणून वापरतात. भोव करून थंय मशीद आशिल्ली आसूंक जाय, पूण इतिहासांत उल्लेख मेळटा आनीक खंय मशिदी आशिल्ल्यो ताजोय बी, ताचेय अवशेष मेळटा जाल्यार पळयात. किल्ले आसात, असोळणेचो, काब दो रामाचो आनी दुसरे आनीकय आसूंक शकतात गोंयांत. त्या किल्ल्यांचे जे अवशेष मेळटात ते सांबाळून दवरात. हातकात्रो खांबो एक गेलो, एक उरला, तो सांबाळून दवरात.